षड्रसा कुकिंग चॅनलाच्या नव व्हिडिओ का तुमक पूरा जना काही स्वागत. आज कसं बाई इडलीनी चटणी घेऊन आयला म्हणून वय ही एक स्पेशल इडली वरय इडली म्हळ्यार हिची एक हेल्दी फूड म्हळ्यार ते स्टीम्ड नव्हे जाल्यार हे हेल्दी ओमे हेल्दी म्हूण येता वरय इडली ही कशी करची म्हूण पळोवया आमी. हाका जावका वरय आमी इडली पीठ वाटूचे एक 5-6 गंटे पशी पुडे ही वरय तिंबत घालची धुवका लायकोन 3-4 उदक काडून धुवन मागीर एक 5 to 6 hours ही वरय तिंबत घालका. केन्नाय मिलेट्स एक 5-6 गंटे तिंबोवन खावका काही. नेक्स्ट मागीर जावका ताका उडदा दाळ आमी नॉर्मल इडली वाटिल्या वरी अर्द गंटे की 3/4 गंटे पुडे धुवन तिंबत घालून सोडचे आनी साधारण इडली पीठ वाटल्या वरी वाटूचे. ही इडली रेसिपी एक रिक्वेस्ट रेसिपी मंगळूरचे संगीता शेणई म्हळ्यार हांनी एक रिक्वेस्ट पेटयलेले. तशी संगीता शेणई तुमकां मस्त थँक्स. तुमी म्हगेलें चॅनल फस्ट दुखून म्हाका मस्त सपोर्ट केला. अशी तुमी पुरा जणांनी सपोर्ट केला मात्र आमकां मुखार वचा एक हुरूप येता. गे आतां उडदा पीठ वाटून गेलें आनी आतां वरय वाटूच म्हळ्यार नये वाटूच न्हय जस्ट एक 2-3 सुत्तू काडचे. म्हळ्यार वरय म्हळ्यार कशें आसता म्हळ्यार थोरूच गोवा रूल आमशे आसता कणव रूल म्हणटा पळय ते आमी एक जस्ट बोंबय रूल आमशे येवं तितले थंय वाटूका पळय अशी वाटूका. हे आतां बोंबय रुला मावरी जाला पळयाची अशी वाटून घेवका. तर रेडी जाले त्याला मात्र इडली सॉफ्ट जावन लायक जाता. वरय डायरेक्ट घालूनच जेव म्हणून घाल येता बट ते इतली लायक जायना. अशी 2 सुत्त वाटून घाले वय म्हण जाल्यार इडली लायक फ्लफी जावन रुची जाता. नॉर्मल इडली पीठ फर्मेंट केल्या वरी 7-8 गंटे फर्मेंट करचे आनी लायक करून नेक्स्ट डे सकाळीची मिक्स करून घेवचे. हांव खंयचें पीठ जेवो म्हळ्यार इडली पीठ जेवो पोळ्या पीठ जेवो फूल दीस मीठ घालून दवरूना. नेक्स्ट डे सकाळीची सम लायक करून मिक्स करून एक्स्ट्रा पीठ असवय म्हण जाल्यार मीठ घालचे फुडेंची फ्रिजांत काडून दवरून मागीर वरलेले पिठाक म्हाका कितले जावका तितले ताका मात्र मीठ घालून यूज करचें. पुरा पिठा मीठ घालून दवरल्यार ओग्गी आमचे चान्सस या ताका जावका जाल्यार तितले मीठ घालता आनी सम मिक्स करून इडली शिजोवचे. हे इडली म्हगेल माय पूड दुखून करता आशिल्लीची जाल्यार म्हगेल मायक पूड गोतना आशिल्ली काय हे वरयाची इडली करचे. हे कोण शिकयलेलें म्हळ्यार मंगळूर वेंकटरमण देवस्थानाचे दिवंगत जावन आशिल्ले श्री नारायण भट मामाल धर्मपत्नी म्हळ्यार हरीश भट मामाल अम्मा आम्ही तीक मोगान अम्मूक म्हणचे आमगेल गांवची ती आमगेल नेबर जावन आशिल्ली तांणी असले वरयेची पुरा वेरायटीज करच्याक बारी एक्सपर्ट जावन आशिल्लीची तांणी शिकयलेली हें आमकां. अमुका तुमकां मस्त धन्यवाद. आतां इडली पुरा गिंदलांतू तेला पश लावन बोरून घेतले आनी एक 20 वा 25 निमिष शिजयले जाले. 20 निमिष नंतर एक स्पून जेवो पेस्कात घालून चेक केल्यार इडली शिजला की म्हणून आमकां कळटा. गे आतां इडली पुरा शिजून रेडी जाली. आतां आमी काडयाय नॉर्मल इडली काडल्या वरीची पुरा काडून एक चूर एक 2 निमिष निवोवचे. निवोवन जातरी इडली आमगेले गिंदा सुकून काडूक बारी सुलभ जाता. गे पुरा काडून आमी तोक दवरया निवत घालया. गे आतां इडली काडया कितले चंद जावन निकळटा पळयाची कितले सॉफ्ट आनी बारी टेस्टी उनी इडली हांगा रेडी जाल्या. आतां इडलेक हांव सांबार रेडी करून दवरला जाल्यार एक म्हगेल मायन करचे अशें की हिंगा चटणी एक तुमकां सांगता रेसिपी बारी सिंपल. एक चूर नारळेल तेलवून करचें तातूंत 2 हिंगा कुडको घालच्यो आनी तिखसाणें जावका जाल्यार तितले तरणे मिरसांग एक घाय घालून घाल्यार जाता नाजाल्यार 2 कट्ट करून घाल्यार जाता. तरणे मिरसांग धवी जेवता एक चूर उन्नान घेवचें तेलांतू आनी सोया घालून रेडी करून दवरला. ताका जावका जाल्यार तितलें मीठ आनी चिंचांब घालचें आनी नया वाटूचें. आतां आमी हिंग पुलायलेलें तेल आसता तांतूची इतलें सासम आनी करबेव पटपटाच्यो आनी चटणी वयर घालचे. इडलेक वरय जेवो तांदळा जेवो रुलामा जेवो इडलेक ही हिंगा चटणी सूपर कॉम्बिनेशन गोतना तेलच्यान कोरून पळयाची भारी लायक जतके. हांगा हुनाची वरय इडली आनी हिंगा चटणी आनी सांबार रेडी जाला. पूरा जनान तुमी करून पळोवका. हे वरयेचे इडली मात न्हय पानपोळो पोळो पुरो करूं जाता. पानपोळ्या व्हिडिओ आमी ऑलरेडी
आज पशी पुढे घालला ताजी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्सान दिता. यो व्हिडिओ तुमकां इश्ट जाल्वय म्हणजे जाल्यार लायक शेअर कमेंट कराची आनी चॅनल सबस्क्राईब करूं विसरू नकाची. बेल आयकॉन ओतिल्यार ताजी नोटिफिकेशन्स तुमकां मेळटा. थँक्यू फॉर वॉचिंग.